चला मरे अल्ला मरे अरे आडो दोन मार्केट काय होईल योजन काय हांव पार्वती नागवेकर शिवोजी मतदारसंघाची काँग्रेसची महिला प्रेसिडेंट उलयतां। आयज आमी ह्यो रोडाचो इश्यू घेवपाक हांगा सगळी जमलेली आसा। आमचो ह्यो शिवोलीनसून आसगांव दोनूय अर्दो अर्दो पडटा ह्यो रोड। हे रोडाक लागून आमी सगळीं जाणां हांगा येयल्लीं आसा। हे रोडाचे फाटल्या दिसांनी एक कोण पडलो, दुसऱ्या दिसा एक कोण पडलो, ताका लागून हांव डायरेक्ट पंचायतीन गेली आनी सरपंचाक मेळ्ळी, हनुमान सरपंच आसा ताका। आनी म्हणटा सरपंच बाब म्हटलें तुमी कितें करता? हे रोडाची आतां 20 वर्सां जालीं आनी आयज तर आतां तर पडल्या तर चड व्हडें जाल्या। म्हणजे काल हांव जर व्हणो पळोवन गेल्या जाल्यार आयज दुसऱ्या दिसा तो व्हणो दिसना, त्याच्याहून खोल दिसता। सो थंय उदीक भरल्या कारणान कळना की तो कालच्या इतलो व्हणो आसा काय कितें आसा तो। ताका लागून सरपंच हनुमान म्हणालो तूं म्हाजे कडेन काय भासाभास करूं नाका, एक काम कर पार्वती, आपूण सगळें कितें केला प्रोसेस पळय, कोणा कोणाक कितें कितें धाडला तो म्हाजे कडेन प्रूफ आसा, आपूण तुका दिता। स्थायीक MLA आसा ताका एक मेमोरंडम दिला, जो आमचो PWD मिनिस्टर आसा ताका एक दिल्लो आसा आनी ऑफिसानूय दिल्लो आसा, PWD ऑफिसानूय। हे सगळें म्हाजे कडेन आसा, हांव तुका तो दिता। हांव जर तशें कितें म्हणटा जाल्यार आमी हेच्या फाटल्यान खूब वर्सां जालीं, आतां हे कित्याक करिना, ह्यो सरकार ह्यो रोड कित्याक करिना आपणाक कांयच खबर ना। ते करिना म्हणून आपूण मद्दी मायकल लोबो कडेन पासून धांवली आपूण आनी मातशें तांकां फुड्यान रावन थोडेशें कितें करून घेतलें, पूण आपल्या कडेन जालें तितलें केलें। आतां आपूण तुका कितें सांगू? सो हांव हे लोकांक इतलें सांगूंक सोदतां हांगेल्या की पंचायत सुद्दां हितून इनवॉल्व जावन पंचायतीचें काम सांगपाचें की बाबा हे अशें अशें रोडाक जाला म्हणून। हे पंचायतीन काम केलें तरी ह्यो जो आतांचो सरकार 12 वयर सकयल दोनूय कडेन BJPचोच सरकार आसलो, 17 आतां तेच जाल्ले। सो आतां ह्यो सरकार कित्याक करिना? पयलीं कितें म्हणटाले, ह्यो जेन्ना हांगलो MLA आसलो BJPचो हांगा MLA आसलो, तो कितें म्हणटालो पयलीं वयर काँग्रेस सरकार आहा न्हू तो करपाक दिना, प्रॉब्लम जाता। 12 जेन्ना दोनूय कडेन ते सरकार येयलो, 17 तुमचें हे जालें, युती जावन सरकार जालो, कित्याक हे करिना? आतां हांव कितें म्हणटा ह्यो बरो चान्स आहा न्हू, तुमी जर खरें गोंयचे BJPचे कार्यकर्ते जर तुमचो सरकाराचें नांव येतलें, ह्यो बरो पॉयंट आसा तुमकां। म्हण्यार पडली सोमतो ताबडतोब आयजूच घेतलो इश्यू पळय, हे पळय हे पळया, ह्यो प्रूफ हे सगळे MLAंक पावले आसा। ह्यो सरकार तेंचो सरकार कालांगूट कशें जाता, कालांगूट कशें जाता, BJP जर कामां करता कशें हेंचो कितें हांगा कितें चल्ला शिवोले वयल्यान शिवोली हे जो अशें कांयचू आहा आनी कालांगूट एरिया ही अशी एरिया आहा इन्कमाची, गव्हर्मेंटाक हेच्या पासून खूब फायदो जाता आनी गव्हर्मेंट ह्याच एरियाक पळयना। कितें करपाचें कितें करपाचें? तर बायलां आयज आमी भायर सरल्या, आयज बायलांनी आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा, सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा कितलें कितें जावं ह्यो रस्तो ह्या 5 वर्सांत आमी करतली म्हणजे करतली आनी कितें हेका करचें पडटा पळय तितलें प्रोसेस आमी करतली। हांव सांगता पार्वती नागवेकर प्रेसिडेंट काँग्रेसची ब्लॉकाची प्रेसिडेंट, हांव सांगता की हे रोडाक लागून म्हाका आनीक सुद्दां बायलांक घेवन भायर सरचें पडलें, हांव पडटली भायर। हांगा सगळ्यांनी दादल्यांनी खूब फावटी येवन इश्यू घेतले, खूब लोकांनी घेतले। आयज आमी बायलां भायर सरल्या, बायलां सगळीं घरांची जी रांदता ती सगळें जेवण सगळें रांदपाचें सोडून आयज आमी रोडाक लागून भायर सरल्या। पयर एक हांगा ट्रक पडलो, ही जबाबदारी कोण घेता? स्थायीक MLA आहा तो घेता, कोण घेता? हांगाली जबाबदारी येता काय ह्यो सरकार घेता? बरं, तुमची मागणी कितें आसा ती सांग। आमची मागणी विकास, आमची मागणी विकास। आमकां व्हडली व्हडली पुलां जावन दुसऱ्या वर्सा दुसऱ्या म्हयन्याक व्हडें पडलें नाका। विकास हेचो अर्थ कितें? एक रस्तो 5 वर्सां 10 वर्सां तरी चलोवंक जाय, ह्यो रस्तोच जायना 20 वर्सां जालीं। मागणी कितें म्हणजे हांव बायलांच्या फाटल्यान आसा। आयज ह्या बायलांनी म्हाका फोन करून हांगा आपयले पळय, हेच्या फुडें हांव सांगता अशीच येतली, जाय जाल्यार हांगा रस्त्यार पावसान थप्पे मारून बसतली हांव, उठपाचें नांव घेवची ना। बायलांनी सांगपाचें म्हाका कितें कितें करूया ताका लागून, उदकाक लागूनय तेंच्यांनी आतां म्हाका सांगलेलें आहा। आतां ही काँग्रेसची प्रेसिडेंट जाल्ली आसा पार्वती नागवेकर, ती वाघिणीचें रूप घेतली हे रोडाक लागून। रोशन जोडणकर, शोलेम यूथ प्रेसिडेंट। आयज आमी हांगा राजगांव जमलेले आसा काँग्रेसचे आमचे महिला प्रेसिडेंट पार्वती नागवेकर येयल्ले आसा, तेंच्यांनी हांगा एक इश्यू घेतलेलो आसा हो रस्त्याचो। शिवोलेन पळोवंक गेल्यार होच रस्तो न्हू आसगांवचो, मात शिवोले मानाचो रोड सुद्दां पिड्ड्यार जाल्लो आसा, इतको बाद जाल्लो आसा ते गाडयो चलोवपाक न्हू चलपाक सुद्दां त्रास जाता।
गेल्ले दिसा एक्सिडेंट जाता, लोक येता वयता स्कुटरीन पडटा सकत, इतके व्हडले होणगे जाल्लेले आसा न्हू. आयज हे महिला काँग्रेसान हांगा निशेध केल्लो आसा, प्रोटेस्ट केल्लो आसा बाबा हे बेगीनचे बेगीन हे करपाचें म्हणून. अशेंच आमचे बाब चंदन मांद्रेकरान गेल्या वर्सा चंदन मांद्रेकर हांव आहलो आमचे दत्तराम आसले, एक मेमोरंडम सबमीट केल्लो PWD हे रोडा खातीर, आनी तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें की करतले म्हणून. मात हे आश्वासनां सगळीं फोटींग जाल्ली आसा. हांव मागतां हे सरकारान हे रस्त्याची नोंद घेवची, हे सरकारान हे स्थायीक आमदार आसा, आमदारान सुद्दां हे रस्त्याची नोंद घेवची आनी काम बेगीनच्या बेगीन करचें. हॉटमिक्स ना सद्या तरी हे होल पडला, ते होल तरी पॅचअप करून हे करपाचें, कित्याक लोकांक हांगा त्रास जाता. लोक आख्खे जगाचे लोक हांगा गोंयांत येता, हांगासून वयता सगळी कडेन पळयता हे रस्त्याचे कितें इम्प्रेशन कितें जाता लोकांचे गोंयाचे सादे रस्ते सारके ना म्हणून. हांगा रस्त्याचोच प्रॉब्लेम ना, हांगा पळोवन गेल्यार लायटीचो सुद्दां प्रॉब्लेम आसा. लायट लोकांक गावना, वोल्टेज लो आसता, तशें उदक सुद्दां पिवपाक गावना. हांगा आतां सुद्दां उदक येता ते तांबडे उदक येता सारकें, ते पिवपाचें कशें कितें करपाचें मागता. सरकारान हेंची नोंद घेवची, तांबडे कलमीचे सरकारान नोंद घेवची आनी बेगीचे बेगीन हे रस्ते काम करचे. आमी म्हणिना हॉटमिक्स करा, मात सद्या पयलीं तरी हे खड्डे पॅचअप करा, हॉटमिक्स मागीर करा. आयज हांगा शिवोली मतदारसंघात हांव रेखा परब मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले महिला जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम करता. हांव मुद्दम येयले पार्वती मॅडमीच्या उतराचेर, कित्याक हो रोड आमचे पेडण्याचे भावबंद जे मांद्र्याचे आहात, मोरजेचे आहात आणि सगळे वाठारांतले आहात ते सगळे यूज करता आणि आमचे भुरगे हातीन आपलो जीव घेवन ह्या रस्त्यान वयतात की आवय बाबडी आपलो पूत घरा येतलो पावतलो काय ना, हे सुद्धा हे रस्ते अशे पळयले न्हू भंय दिसता. म्हणून हांव हांकां सपोर्ट करपाक हांगा येयलेले आसा. आमकां फक्त विकास जालो म्हणून बेश्टे पेपर दाखोव नाका. खरोच विकास जालो जाल्यार गेली 25 वर्सां कित्याक जावना हो रस्तो? हां, तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुमी रस्ते करून घेतात आनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बेनिफीट जर पेडणेकारांक मेळटा, मांद्रेच्या लोकांक मेळटा जाल्यार कित्याक करिनात हो रस्तो? आमचे डिमांड आसा महिलाचे आणि काँग्रेसीचे की हो रस्तो जाय तितको बेगिनांतल्या बेगिना करचो आणि लोकांक न्याय दिवपाचो. हेच तुमचे अच्छे दिन. हे अच्छे दिन लोकांक कितें दाखयला तुम्ही? अच्छे दिन हे सगळ्यातले बुरे दिन. एके तरेन सरकारान आमची अशी हालत करून दवरली. 2-2 वर्सां लोक घरा आहात, लोकांकडे खातले जेतलेले पयशे ना, रस्ते असले म्हणजे जीव मुठीत घेऊन काम करचे पडटले, जीव मुठीत घेऊन लोकांक वयचे पडटले. आनी पावस एके तरेन हे सगळी कामां पयलीं जावपाक जाय आसली. तर रस्ते घातले, डिझेल पेट्रोल वाडोवन आनी लोकांक फोंडान घातले. हो सरकार फक्त फोंडान घालपाक आसा, कांयच विकास काम करपाक ना. जर विकास केलो जाल्यार तेंच्यांनी फक्त स्वताचो आपलो विकास केलेलो आसा, लोकां खातीर कांयच ना. आयज हांव महिला वांगडा रावला कित्याक तर आमी म्हजे तळकटकर, हांव हांगासर रावता. हें आमचें घर, ह्या देवळान हांव जनरल सेक्रेटरी आसा आनी हांगासर आमी सदींच पळयता गिम जालो, पावस जावं कितें सदींच प्रॉब्लम येता रस्त्याचो. गिमान आमकां झुल्लो आनी कितें आनी पायप लायनी फोडून दवरता आनी कितें दवरता, सदींच प्रॉब्लम. आनी आतां आमी येता पावस येयलो आनी बरें खोशे आसले कित्याक आमचो झुल्लो कमी जाला म्हणून. पळयता जाल्यार हे आतां होणके पडोंक लाय, व्हडले होणके पडटा, ते गुणे भायर सरता आनी आमच्या देवळाक आमी हारशे घातले, झुल्लो येवंक जायना म्हणून तो हारशे पसून फुटोन गेले आमचे. आतां हो एका आमकां कोण पयशे दितलो? आमकांच खर्चे करचे पडले. अशें आमी सद्दी हो रस्त्याचो आमचो प्रॉब्लम केन्नाच सॉल्व जायना, हो सदींच आसा. म्हणजे हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी कोणी तरी फुडें सरचे, सगळ्या सरकारान हेजेर लक्ष घालचें. आनी हांगासर जे एक्सिडेंट जाता पळय, कित्याक ही आतां हेरिटेज सिटी, आसागांव इथे हेरिटेज सिटी आनी सगळे इंटरनॅशनल सगळे ट्युरिस्ट आनी हॉटेल वयता आनी असले रस्ते आनी असले धुल्लो पळोवन ते कितें येता? आमचें नांव खंय पावतलें गोंयचें? कलांगूट बरें जाता, शिवोली टू कलांगूट रस्तो पळया, हेतून नांव सगळें घाण करता आमचें गोंयचें. त्या हांव मागता तुमी सगळे कडेन की सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी हो रस्तो आहा तो बेगीन रिपेर करचो
आनी कितें तरी करचें हेचेर आनी परमनंट सोल्युशन करचें रस्तो रूम करचो बरे भशेन तांकां लोकांक येवपाक वचपाक ते त्रास जायना अशें कितें तरी करचें लोकलांक कितें अशें हांव मागता. पायपलायन घेतला मोठी आनी ती आतां ते हे खणला पळय ते मोजून रस्त्याचे व्हडली पायपलायन हेजी व्हडली आनी ते उदीक केवटेन येला आनी ते जालें कितें तेणी खणलेले पळय तेंच्यांनी मागीर आमी बोवाळ मारता म्हणून ते वयर घातले आनी पावसान सगळें नेमले मागीर हे पळय हे सगळें करी पडले व्हडली आतां थंय वचून अर्ध्याक रिपेर करता अर्ध्याक हे करून थंय सोडटात ते मातशें कितें केलें मातशें केलें पॅच मारले गेले अशें परमनंट सोल्युशन ना. माझें नांव यश कोचरेकर काँग्रेस युथाचो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी. आयज हांगा शिवोलची महिला जी जमल्या ती फक्त एकाच इशूक लागून जमल्या हे रस्त्यांचे शिवोलच्या खंयच्याच कोनशान आयज रस्ते बरे ना. खंयसरूय चल सोडयान चल काणके चल शिवोले चल मान्ना चल आस्कावा यो कांयसुवा वच खंयसरूय चल खंयसरूच रस्त्यांचे मात सुद्दां बरेपण ना. ह्या रस्त्यांक सायडींतल्यान वावुल्यो ना त्यो नाच वावुल्यो साफ केल्ल्यो ना. ह्या MLAन जावं एक्स MLAन तेणी काल एक स्टेटमेंट दिल्लो आसा की शिवोलकारांनी ह्या 5 वर्सांक मिस्टेक केल्या म्हणून. शिवोलकारांनी ह्या 5 वर्सांक न्हू गेल्या 25 वर्सांक मिस्टेक केल्लेली आसा आमी शिवोलकारांनी. ही 25 वर्सां ह्या रस्त्यांक अजून कांय जावंक ना. हे रस्ते पयलीं आशिल्ले ते खूब बरे आशिल्ले म्हणून येता पूण हेजेर डेव्हलपमेंट म्हणटा ते ना एक्स MLAन करूंक ना आतांच्या MLAन करूंक ना. हे लोकांक त्रास केला. ह्या दोगांय MLAन फक्त लोकांक त्रास केल्लेले आहा. लोकांचे कांयच बरें चिंतूंक ना. सगळे हितून तेंचे कितें लोकांच्या उदकान घरान उदीक येना पेट्रोलाचो प्रायस हाय जाता हे BJP गव्हर्मेंट चालूच आसा हेंचें करप. पण शिवोलच्या लोकांक एक रस्तो तरी बरो दिवचो तितले चिंतून मात तरी रस्त्याच्या हेजेर म्हाजो इतलोच मुद्दो आहा की रस्त्याचें काम बरे भशेन करचें. आतां सुद्दां हांगा आमकां उबें रावपाक सुद्दां जायना. उबें रावता थंयसर गाडी वयता उदीक आमच्या सुसायटा येदे व्हडले होणके पडले हांगा. त्या होणक्याची सायज पळया ही होणक्याची सायज पळयल्यार कळटलें आमकां केदे व्हडले होणके पडले. हांगाच न्हू आख्ख्या शिवोलेच्या रस्त्यांक तेंच्यांनी पाड घातला. हांव दत्तराम पेडणेकर एक काँग्रेसचे धडाडीचे आमचे सगळे कार्यकर्ते आणि तेचे बरोबर आज हांव हांगा आसा. आमच्या ह्या जगाच्या नक्षाचेर गोंयाचें नांव मोठें आसा आणि अशा गोंयाचेर एक ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणजे शिवोली मतदारसंघाचो हो गांव. पूण ह्या गांवाची परिस्थिती दिवसान दिवस बिगट जायत वयता आनी तेचें मुख्य कारण म्हणजे संबंदीत जे अधिकारी आसा आनी प्रशासन आसा पळय तेंच्यांनी हो गांव हांव नकळो कितें तेंच्यांनी कितें विचार आहा पळय तो मनान हांव नकळो पूण सत्य परिस्थिती आज काँग्रेस महिलांनी हांगासर एक भव्य असो एक मोर्चा काडलेलो आसा आनी तेचें मुख्य कारण म्हणजे कितें हांगासरलो रस्तो. आज शिवोली मतदारसंघ रस्त्याच्या इशू घेवन रस्त्यार येयल्लो आसा आनी तेचें मुख्य कारण म्हणजे कितें तर आज आमकां वेवस्थीत रस्तो ना. तो वेवस्थीत ना तो ना पूण अत्यंत धोकादायक परिस्थितीन आज हांगा आमी ह्या रस्त्याचेर आसा. आनी जेन्ना हांगासर वर्ल्ड वायड ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन शिवोली मांद्रे मोरजे ह्या गांवाचे ह्या रहदारी हे मुख्य रस्ते आनी आज हांगा रस्त्यांची दुर्दशा पळोवंक म्हाका मेळटा. आनी हे दुर्दशा जावन आज कित्येक वर्सां जालीं गेलीं 25 वर्सां ही शिवोलीची परिस्थिती. आज लोक त्रस्त जाल्ले आसा. लोक वाट पळयतात की केन्ना तरी आमची शिवोली गांव सुंदर जातलो काय म्हणून. हांगासर फक्त आपलें डेव्हलपमेंट सेल्फ डेव्हलपमेंट जाता लोकांचे कोणाकूच पडलेलें ना. आज एक महिला हांगासर सुरक्षीत आपली गाडी घेवन 2 व्हिलर घेवन किंवा कोणूच हांगासर प्रवास करूंक शकना. कोणाकूच गॅरंटी ना की शिवोलेन प्रवास करतना आपूण घरा पावतलो म्हणून. अशी परिस्थिती आज रस्त्याची जाल्ली आसा. आनी ज्या गांवान अर्ध्या इंचाच्या पायपान पिवपाचें उदक ना अशा गांवान ही भली मोठी पायपां तेचें ठाम पत्तो कोणाक ना. हें उदक वयता खंय हाडलें कित्याक आनी हेचे रस्त्याची आसले ते दुर्दशा करपाचें मुख्य कारण कोणाकूच खबर ना. तेन्ना आज आमी फक्त रस्त्यार येयल्यात. रस्त्याचो इशू घेवन प्रशासनाचे संबंदीत अधिकारी आनी जे हांगासर कोण ह्या रस्त्याचे हेच्या निमित्तान हांगासर जे कोण आसा तेंचे दोळे आनी कान उगडे करपाक हे मेन आमचें उद्दिश्ट. कोणें तरी हस्तक्षेप करून जाता तितलो बेगीन हो रस्तो सुसज्ज असो रस्तो शिवोलकारांक दिवचो. तितून करून गेले अनेक दिवसां पासून तांबडी माती घालून हांगा पॅच मारपाचें काम करतात.
आणि ते तांबडी माती घालून ते पेज मारतात ते इतले अत्यंत धोकादायक आसा की त्याच्या पासून घाण पाणी आंगार उसळटा. घाण पाणी जेन्ना आंगार उसळटा तेन्ना त्याच्या बरोबर वचपी प्रवास करपी लोक आसा आनी कोण आसा ही आज हिंची दुर्दशा जाल्ली आसा. तुमची मुख्य मागणी कितें आसा आता आमची मुख्य मागणी शिवोलीन जे रस्ते आसा ते जाता तितले बेगीन सुरळीत करचे. लोकां खातीर तेंच्या जिवाशी आनी चड वेळ धोका घेवचो न्हू, तेंच्या जिवाशी आनी चड खेळचे न्हू. कित्याक आज महिला शिवोली ब्लॉकाच्यो काँग्रेस महिला पार्वती नागवेकराच्या मार्गदर्शना सकयल आज आक्रमक जाल्ले आसा आनी तेचे येणाऱ्या काळान जर हे रस्ते आमकां सुरळीत जाल्ले दिसनात जाल्यार ती हो कायदो हातीन घेतली अशें आमी ठामपणे आज सांगतात.